Page number 4, A9. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी बागयोन तेरेज आविलाची ही आंकवार हिचे फेस्त संभ्रमता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा ते मनांत दवरून ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतना आमच्या पातकांची दूख धरया. त्यो आमचे कडेन उलयता आनी केन्नाय केन्नाय आमी देवाचें उतर आमकां जाय पळय तशें समजता, पूण आमी ताच्या फाटल्यान वेता न्हय, तो आमकां पोत्तून आपल्या गोपांत वेंगयता. हे भाशेन तेरेसाच्या जिवितांत घडलें तशेंच आमच्याय जिवितांत घडटा. पूण हीं आमची पातकां पळय आसात ती आमकां आडायतात. हीं पातकां पुसून काडच्याक आमी देवा कडेन आतां मागणें करया आनी म्हणया, हांव पातकी सोडपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारीक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, सगल्या मोटवाशी माद्री पासत आनी पाद्री पासत आयज आमी मागया. देवान तांकां हें आपोवणें दिलेलें आसा. भितर रावन ती आमकां सगळीं जाणां मागण्यांत एकठांयतात. आमी तांचे पासत मागया. देवा आमच्या बापा, क्रिस्ती भक्ती मार्गाची संपूर्णाय पवित्र सभेक नव्यान दाखोवच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बागयोन तेरेजाक तुवें उपजयली. तिच्या बरोवपांनी आटोपलेली सर्गीची शिकवण आमच्या आत्मीक पोसणांक उपकारूंक, खरे पवित्रतायेच्या ओतरेकांनी आमची काळजां लासूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीची सुरवात. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्यांक भक्तांक आनी भावार्थ्यांक देवाचे कोशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यात. संवसार रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान बोल्लेलीं जावं. देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी आपलीं आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कोशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपण फावो केलें
आपले कुशेची मोहिमा आमी वाकाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवें ताच्या रोगता उद्देशीं आमकां सोडवून मेळ्ळी आनी आमचीं पातकां बोगशिलीं. इतली व्हड देवाची कृपेची गिरेस्तकाय आपले अगणीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबापणान ओतली. आपले खोशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या भोलेपणान क्रिस्ता सोवें तारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. मुणगे काल वर्तोस एकूच फुडाऱ्याक क्रिस्ताच्या आताकाल स्वर्गार आनी प्रितुमीचेर आसा तितलेय एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं वचोरयां उजव्या हाताच्या बालान आनी पवित्र भाल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुळीताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुवी गुणगुणून सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किनाऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वासंतरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुरी शिंगां वाजून सर्वेस्परा रायाची तुणतुणीत वाखाणणी कर. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाची वचना बगोर म्हजे वरवीं. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्यांच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें खोटा. ताणीन तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटोच तुमच्या पुर्वजांचीं कर्तुबां तुमी मंजूर कोत्तात म्हूण तुमी सारकींच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या थोड्यांक तीं जिवेशी मारतलीं आनी दुमाळो दितलीं. ह्या पासत संवसार रोचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचें रगत वारयलां. तांचो हिशोब हे संस्थेन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगता थावन वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगता पर्यंत वय. हांव तुमकां सांगतां, हे संस्थेन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचो पडटलो.
धर्मशास्त्रांनो तुमचें कोटा जाणवायची चावी तुमी घेवन घेतल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें ताका म्हणल्या उपरांत फारिझेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताचेर पळांक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलीं कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांड घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आयज आमी देवाच्या उतरान हांगसर शुभ वर्तमानान आयकलां कशे भाशेन फारिझेव आनी धर्मशास्त्री ते म्हणना हितून जें काम करूंक जाय तें कोत्तात, पूण फुडें ते पावलां मारिना. हें कशें समजूंक जाता पळयात. आमी जेन्ना रांदूंक लागता तेन्ना कितें स्टार्ट करता आमी? सोंपें पळयत न्हय, च्या करूंक लागता वो तांती भाजूंक लागता. पूण थंयसरूच आमकां रावंक जायना. मागीर थोड्या उपरांत आनीक फुडें वचूंक जाय न्हय. हें जालें म्हणटच दुसरें करूंक जाय. हें मागीर एक परफेक्ट जाता म्हणटच आनीक कितें शिकतात आमी तर शिकप बंद करीत जाल्यार तें सारकें न्हय. हे भाशेन तांचेय मदें जालें. ते जाणार आसलेले, ते खूब शिकलेले, पूण फुडलें ते आनीक शिकूंक तयार नासलेले. आतां जेजू आयलो आनी तांकां फुडें वत्ता, पूण ताचें ते शिकोना. ही तांची आळसाय आसा. हें हांगसरूच ते दारूण करून रावतात, फुडें वचोंक सोदिना. ताका लागून तो तांकां शिडकायता. आनी एफेसकरांक आयज आमी एफेसकरांची चीट वाचूंक लागल्या. थंयसर कितें सांगलां आमकां? थंयसर आमकां दाखयलां कशे भाशेन देवाची येवजणे प्रमाणे आमकां सगळ्या जाणांक देवान वेंचून काडल्या. आदी फुडेंच जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी ताचे वरवीं आमकां सगळी कृपाय मेळटा. तितलेंच न्हय, तो सगळ्या संवसाराक एकठांय येतलो आनी आमकां देवाच्या राज्यांत प्रवेश दितलो. हे भाशेन ताचे हो सगळो गूट जो आटापलेलो आसा तो आमचे फुडें दवरता. वय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमचे कडेन सदांच आपल्या उतरांतल्यान उलयता, पूण हें आमकां सदां समजना. आमचें मन उक्तें धरूंक जाय. हेच भाशेन तेरेजा अविलाची तिचो जल्म 1515 वर्सां ह्या वर्सा जालें. आनी ती पयलीं म्हणना हितून वाडटाना तिची माय मेली. पाय मातसो श्रीमंत आसलेलो. थंयसर अविलाक तो सगळ्यां परस म्हणना हितून बरो आसलेलो. पूण तिच्या मनांत अशें जालें की हांव आतां माद्र जातली. पाय म्हणटालो जायनाका बाय, ना म्हणूंक लागली. गेली ती. तिणेन तेन्नाच सांत जेरोम पळय आसा ताची पुस्तकां वाचलेलीं आनी तिका अशें दिसलें की हांव मोटवाशी जातली म्हणून. पूण थंयसर गेल्या उपरांत ती सीख जाली. सीख जाल्या उपरांत त्या सिकनेसान ती अदीक आनी अदीक मागणें करूंक लागली. आनी तिका मागण्याचो म्हणल्यार तो अर्थ कसो कळ्ळो. आनी मागणें म्हणजे देव आमकां कृपेचो दारवंटो उक्तो कोत्ता. वो तर बंद जाय जाल्यार कितें जातलें? आनी मागीर 15 वर्सां तिणें मागणेंच सोडलें. आनी ती दुसऱ्या सिस्टरी बरोबर त्या मोठांत सगळीं मजा मारतालीं. मजा मारतालीं म्हणजे लोक थंयसर येतालो, आपूण खातालीं पियेतालीं, दुसऱ्यांची चाडयो कोत्तालीं, हे भाशेन चलतालें. मागीर सट करून तिचें मन पोत्तून उक्तें जालें. आनी तिणेन सांत आगोस्तिनाचो पुस्तक वाचलो आनी ते मेरेन सान तो एक पातकी आसलेलो. ताणेन आपलें जिवीत बदल्लें. आतां हांवूय बदलतली. आनी ही तिचे मदें उर्बा आयली. तिका हें आतां पोटलें ना, कितें चलतालें पळय तें सगळें बदलूंक जाय म्हणूंक लागली. आनी हे भाशेन तेणें हो प्रयत्न स्टार्ट केलो. काल्स आनी डिस्काल्स. डिस्काल्स म्हणजे आदले कडक शिस्ती प्रमाणे जिवपाक. ती तें चाबूक घेवन आपणाचेर मारताली,
मागीर सांकल्यो आपल्या पांयांक घालताली हे भाशेन पिराचीत करूंक लागली आनी खूब वरां मागणें करूंक लागली. तिका पाप साहेबान मागीर परवानगी दिली हे भाशेन करच्याक. हें कोत्ता कोत्ता ती मागीर हे गोंयांत वाडोवंक लागली आनी वाडयता मागीर दादल्यांकूय ती घेवंक लागली. कोण एकलो तिका मेळ्ळो, खरोच एकदम हुशार आनी एकदम पवित्र भुरगो कार्मेलीत तिका मेळ्ळो. जुआंव, खुर्साचो जुआंव म्हणटा न्हय आमी ताका, जॉन ऑफ द क्रॉस, तो मेळ्ळो आनी ताणें खूब बरयलें. सगलें पळय आध्यात्मीक आसा, स्पिरिच्युअल आसा, तें सगलें ताणें बरोवन एक कवितेन तशें बरोवन काडलेलें आसा आनी तो एकदम उत्तम आसलेलो. हें सगलें देखून वाडटा तें पळोवन दुसरे पळय एकदम कांयचे काय कशें जिवीत जियेताले, तांकां तें पटलें ना, हांकां ते खूब त्रास करूंक लागले. म्हणून तें अशें जावंक लागलें. जाता आसतना ताकाय बंदखणींत घातलो, तिकाय सांगलें तूं आतां फुडें कांय करनाका म्हणून, आनी ती मागीर बरोवंक लागली. तिणें आपल्या जिविताचेर बरयलें, कित्याक तिका सांगलें तिच्या सुपिरियरान तुज्या जिविताचेर बरय म्हणून. तर आपलें जिवीत तिणें बरयलें, कशे भशेन तें उगोल. ती सदांच सगलें बरोवन काडटाली. तिचें परिवर्तन जालें तेन्ना सान सगलें, कित्याक तें म्हणटाली जेजून हें म्हाका दाखयलेलें आसा, सगलें कितें जाता तितलेंय बरोवन काडटाली ती. इतली बरी आसलेली ती बरोवपाक. म्हणटच तिका पळय देवान कृपा दिली मागण्यांची, तें सगलें तिणें बरयल्लें आसा. तिका मागीर हे भाशेन मागणें कोत्ता आसतना एक पाटी अशें जालें की एका दुतान तिच्या काळजांत एक भालो तोपलो कसो आनी त्या भाल्याक उजो कसो आसलेलो, तो वचोन तिच्या काळजांत तोपलो आनी ते मेरेन सान ती जेजूच्या एकवटान जिवंक लागली. एकदम भितरल्यान ताका एकवटान जियेताली. पूण भायल्यान तिका खूब सोंसचें पडटालें, फकत कुडींतूच न्हय पूण दुसरी पर्यंत तिका समजना ही पिशी जाल्या म्हणटाली. पूण तिणें मागीर खूब भितरल्यान कितें कशे भशेन मागणें करूंक जाता, कशे भशेन जेजूक देवाक एकवटान रावंक जाता आनी कितें कितें घडटा तें तिणें दाखयलें. म्हणटच तातूंत तिणें एक पुस्तक बरयलें, इंटिरियर कासल म्हणून. मागण्याचे सगळे पावंडे कशे आसात ते थिंचर मेळटात. मागीर हे भाशेन तिणें खूब बरयल्या उपरांत पोत्तून तिका मागीर परवानगी दिली. पूण तेन्ना ती एकदम दुयेंत आसलेली, तिच्यान कांय करूंक जायनासलेलें. 1582 वर्सा 4 तारखेर, तेन्ना ते जुलियन कॅलेंडर म्हणून आसलेलो, ते 4 तारखेर. मागीर तो बदललो आनी दुसरो ग्रेगोरियन कॅलेंडर स्टार्ट जालो, 15 जालें. ताका लागून तिचें आतां फेस्त 15 आसा. तर हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत सारलें. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं मागण्याची मनशां. आमी मागणें कोत्ता. कशें स्टार्ट कोत्ता आमी मागणें? आमच्या बापा नोमान बरें म्हणटा आसतल्या, पूण देव मागीर आमकां थिंतून सगल्या मिस्तेरांचेर न्याळ करूंक दिता. मागीर आमी त्योस म्हणटना हे मिस्तेर आसात थंयसर. तितलेंच न्हय, मागीर आमी एकदम उगीच उरोंक लागता. ह्या ओग्यापणांत मागीर देवाक आमी एकवटान रावता. मागीर आमकां सगलें भितरल्यान सान देव दाखयता पळय तशें दिसोंक लागता. आनी आमी मनशांक पळयता पूण दुसरेच तरेन पळोवंक लागता. तांचे पासून आमचें जिवीत आमी वारोवंक लागता. हे भाशेन आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक खोलायचें जावच्याक आमी सांत तेरेजा कडेन मागया. आनी आमी जाणा कितल्या जाणांक तिचें जिवीत आवडलेलें आसा. कालकत्ताची मदर तेरेजा, तेरेज धाकटी आनी कितल्योच जाणां सांत जाल्लीं आसा तिचें जिविताचेर म्हणून हितून आपलें जिवीत आनी जिविताचे दोळे धरून. तर आमी आतां आमच्या हात अशें वंटयेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सर्वे येता, ताका आमी आजीर जावया, ताका आमी स्विकारया आनी आमचें भितर सगळें चलता तितलें ताच्या ताब्यांत करून उदीक आनी उदीक तो आमकां दाखयता त्या प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमी धैर्य घेवया, करेज घेवया. हें सगलें ताचे कृपेनूच घडटा आमचें सगळें. तर आमी ताका एकवटान रावतना आमचेच पासून न्हय पूण सगल्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया. जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांचे पासून. जांकां कोणूच ना मागणें करपाचो तांचे पासून मागया. जीं भुरगीं अनाथ आसात, आयज कितलेंचशें आमच्या भारतांत घडटा, संवसारांत घडटा, आमच्या गोंयांत घडटा.
आमी जाणो तें सगळें. आमी खूब पाटी कितें करपाचें तें आमकां समजना, पूण करूंक जाता. त्या प्रमाणे करच्याकूय आमकां देवान शक्ती दिल्या प्रमाण मागया. खूब जाणांक जे कोण बरें करतात गरिबा पासत, आनी आमी पळयलां कशे भशेन आमचे फादर स्टॅन स्वामीकूय 83 वर्सांचो ताका आतां बोनकणींत घातला, आनी आख्खे इंडियेंत ताचे पासत मागता आनी भायर सरोन ताका सोडूंक ते प्रयत्न करता. हे भाशेन कितलेशे जाण आसात जे वावुरतात गरिबां पासत, तांचे पासत आमी मागया आनी आमच्या फुडाऱ्यांक, आमच्या लोकांक तांचे दोळे उक्ते करून देवाचें राज आमचे मदीं येवच्याक बरे भाशेन आमी एकामेका बरोबर चलोंक आमी देवा कडेन मागया. सोरपोदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळ्यान आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 45, C41. सुरफुदिदार देवा बापाक मानता तुसली जामूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सोर मनशाच्या तारुखा पवित्र सोबेच्या सर्व गरजां खातीर बागयोन तेरेजान आपल्या मोठाचे वणटी भितर खोतखोतीत मोगान समोर पिल्लें जिवीत तुका भोव मानलें. आमी आमकां जण एकल्याक तूं आपयताय त्या बेसांत आनी जाग्यार पवित्र सोबेच्या आनी आख्ख्या संवसाराच्या गरजां पासत मोगान आमचें जिविताचें समर्पण करूंक ह्या जेजूच्या बलिदानांतलें आमकां बळ मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी
आदार दितात निरोंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायत हांव पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दिवत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजून शिकयलेले मागणे भितरल्यान सान ताका एकवटोन आतां आमी म्हणया कित्याक ताचो पवित्र आत्मो आमचे सगळें जियेता आनी आमी सगळीं जाणां मागणें करून करून इतली खोलाय आमचे मदें आयिल्ली आसा तर हे खोलायेन आमी तेरेजान जशे भाशेन मागणें केलें तेच भाशेन आमी सगळ्या जाणांक मनांत आनी काळजांत धरून म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवठान ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक हे मागणी आतां म्हणून ताका भितर आमी स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page number 55, D15. म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, आमी आतां शेवलेल्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जिवोवची तान आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडय आनी बागयोन तेरेजाचे पोरजोळीत शिकोवणी आनी देखी वरवीं बोन मोटवाशी जिविताचो खरो अर्थ आनी मोल आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोय. आनी स्वर्गार आमी तुका वाखाणूंक पावसोर आतां थावनूच सगळें आमचें जिवीत तुज्या माये मोगाची निरोंतोर वाखाणणी जावं दी. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीन भावनो, आमी ह्या सगळ्या सांतां भक्तांची विनंती करता. ती आमचे पासून मागतात आनी तेरेजा अविलाची आमकां मागणेचें देणें मागतली आनी आमी सगळीं जाणां मागणें करता तें खोलायेचें मागणें जावंकूच जातलें. तर आमी आतां सगळीं जाणां हो आशिर्वाद घेवया आनी सगळीं जाणां जीं आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांचेरूय देवाचो सुमा आशिर्वाद मागया. सर्वेस्पो तुमचें सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरफोदिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो
आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवडे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबें बापाक वाकाणटाव. Amen. Page number 97, F24.